एक पेद्रू 5:8 वर्स 8 चतुर रावात जागृत. तुम्ही कितली जाणत जागृत हाची सोजमणी जाणत शिस्त आनी स्वताचे ताबो दवरूंक म्हूण मुनाट शिस्त. आता ताचे बदल तूं खोशी आसल्या परी म्हूण शिस्त स्वताचे ताबो म्हूण चतुर रावात मनान जागृत रावात सगलो वेल जागृत रावात सगलो वेल. देंवचार तुमचो दुस्मान गरज घातलेल्या शिवा परी फिरत आसा भुकेन कोणूय गिरासूंक सांपडत काय म्हूण पळोवन वो ग्रान म्हाका आवडटा. देंवचार फिरत आसा पळोवन गिरासूंक कोण मेवता जाल्यार पूण बरी खबर ती ही ते जावपाक गरज ना तूं आनी हांव जावपाक गरज ना. आमी सगलीं घरा टीव्ही पळयतात ती जावपाक गरज ना. पूण जाबाब कितें? जाबाब म्हणटा बायबल म्हणटा चतुर राव. आमच्या जिवितांत चोत्राय चड म्हत्वाची. म्हणजे तूं सगल्याचें फावो तितलें कर पूण कित्याचें चोडीक करिना. म्हाका परत म्हणून दी चोत्रायन आसप म्हणजे तुवें सगल्याचें फावो तितलें करूंक पूण कित्याचें चोदीक करिना जावंक. तुमी जाणो शक्य आसा चड जमातीक हाजीर जावंक. कांय लोक आसा जी इतली धोरोम वाडी जातात ती संवसारांत कित्याकूच उपकारो ना. कांय लोक आसा जी मागण्याच्या जमातींनी आनी बायबल शिकोवणेक आसतात आनी आपल्या कुटुंबाक किकोंत कोत्तात आनी आपल्या काजाराक किकोंत कोत्तात आनी हांगा तुलना दिसना. हांव हे आनीक एक पावट म्हणटा चतुर रावप म्हणजे तूं सगल्याचें फावो तितलें कोत्ता पूण कित्याचेंच ओगलें करिना. बरें तुजो न्हय आमच्या सैमान कुडीचो भाग उत्सांबोल आसता. आमी हे परी हिसपा भायर वेता आनी मागीर ते थाऱ्यार घालूंक सोदतात वय वाटेन आनी आमी सगळे कोत्तेली वो आमी कांयच करची ना ती. आनी तुमी कांय जाणा व्यक्तित्व पासून तुमचें तें मातशें अदीक करूंक शकता. तुमकां सगळें जाय वो कांयच करपी न्हय. हांव एक मनीस जे कसलें काम कोत्ताना दान मन दिता तसलें पूण हांव देवाक दिनवाजता. ताणें म्हाका वो निरोप दिलो म्हूण खूब 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 वर्सां पातीक. कितलें म्हत्वाचें तें आमच्या जिवितांत तुलना आसोंक. तुका खबर आसा सो तुका फकत फावो तितलो विसय घेवंक मेळलो ना. तुज्या जिवितांत सत मानिनेचो तसले प्रश्न येवंक शकता. हे तर एकदम सादें आनी आमी हे सगळे प्रश्न घेवन भोंवतात आनी देंवचाराक बोगलांत घालतात आनी आमी खेरीत बूट घेवंक वेता वखणाचेर कितलो दुडू खर्च करता आनी तुवें फकत रातचें न्हिदोंक जाय. तुज्या कबडान एक व्हडलो राकोस लिपोंक ना गरज तुवें फकत न्हिदपाचें. कांय लोक आसा जो एकदम न्हिदता चड गरज तुवें उठोंक. हालेलुया. तर जागृत राव कित्याक तुजो दुस्मान तो देंवचार गरज घातलेल्या शिवा परी कोणाकी गिरासूंक पोलेता. एकूच वाट आमच्या जिवितांत सारकें तुलना हाडूंक ती शिस्त आनी स्वताचेर ताबो दवरपाची किंमत सोजमोंक जी जोन एकल्या भावार्थाक आसता. म्हाका नाका तुवें केदींच म्हणोंक म्हाका बिलकूल शिस्त ना म्हाका स्वताचेर ताबो ना. तुका तो आसा कित्याक क्रिस्त तुजे भितर आसा आनी तुजे भितर उर्बेचे सगळीं फळां आसात आनी तांतलें एक फळ स्वताचेर ताबो दवरूंक. हांव कबूल करता सुरवातेक तें एक बी कशें येता आनी नव्या जल्मान येताना पूण जशीं आमी देवाच्या उतरांत शिंपता आनी आमी वाडटात. कितलीं जाणां जाणत क्रिस्तांव देखून आमी वाडूंक जाय. सासणाक एक ल्हान बाल रावंक दिसना. आमी क्रिस्तांव कशीं वाडूंक जाय आनी हांव तुमकां परबी दिता आयज तुमी वेळ काडलो म्हूण हांगा येवंक कित्याक म्हाका सांगता तुमी आमी जानवायचीं मनशां जी देवाची येवजण तुज्या जिवितांत मुखार व्हरोंक सोदतात. सादो लोक एक सुंकराराक असल्या जमातीक हाजीर जावपाची न्हय ती तर आपली चाल देवा सांगता आसा ताचेर बारीक नदर दवरिनान तर आतां गोदयेक कोणें तुका कितें पिवंक दिलां आनी तुका बिलकूल खोशी नासली पूण कशें परी तूं हांगा आसा आनी देव तुज्या जिवितांत वावुरता. आनी जाणी आयज सकाळीं टीव्ही प्रोग्राम घालतला आनी तुमी आजरी म्हज्या सांगाताक आसात पयले कांय मिनीट जाल्या उपरांत आनी छातीत बदलल्यार तुका कांय फायदो जावचो ना कित्याक हांव आनीक 3 वा 4 दुसऱ्या चॅनलार आसा.
तर सकाळच्या वेळार म्हजे सरशिले पोवंक चडूच जागोट जातले. देवाक जाय तुजें जिवीत बदलूंक आनी ते तो कोत्तलो देवाच्या उतरा उदेशी. तर शिस्त आनी स्वताची ताबो चड म्हत्वाचे आसात आनी लोकांक तांचो दुस्वास आसा. ओ शिस्त, ओ देवा, हांव हांगा येवंक ना ताचे शिस्त आनी स्वताचे ताबो दवरपाचें प्रवचन आयकोन. म्हज्या जिवितांत प्रश्न आसात. बरें, जेरूल आसतलेच जर तुका शिस्त आनी स्वताचे ताबो हाचे विशीं कांयच नाका आयकोंक. घडयेक तुका जायतेच प्रश्न आसा आनी ते तशेच उरतले. तर तूं कबूल नाय आयकोंक. आतां म्हाका परत सांगूंक जाय जें हांवें काल राती सांगलें, की ताका सावन सगळीं दोर एका जोमातीक आसनात. वो चड म्हत्वाचो. जरी देव आमकां शिस्त आनी स्वताचे ताबो दवरूंक सांगता, आमच्यान तोरीय तो नासतना तें करी नजो. हे उमेदीचें न्हय की जें कितें देव आमकां हुकूम दिता कर म्हूण आमच्यान तें स्वताच्या बोलान करी नजो म्हूण. तर हांव तुका अशें म्हणूंक सांगना देवाक आर्गां. हांव घरा वयतलीं, म्हज्या जिवितांतलें सगळें थाऱ्यार घालतलीं आनी हें कोत्तेलीं आनी हांव तें कोत्तेलीं, हांव हें कोत्तेलीं. कित्याक हांव सांगता तें जावचें ना. पूण तुज्यान एक करूं येता, तुज्यान घरा वचूं येता, तुजी बोरपावल घेवंक जाता आनी बसोंक जाता. आयतारा दीस सकाळीं वो सोमारा दीस, मंगळारा दीस, बुधवारा दीस, ब्रेस्तारा दीस आनी कितले दीस तुका ताची सोजमणी मेलो ना पर्यान. आनी तुजी बोरपावल वाच आनी सगळे ग्रांत पोले शिस्त आनी स्वताचे दाबो दवरपा वयर. आनी घडयेक तुका कांय भाग तुज्या जिवितांत मेवतले जंय तुका दिसता तुवें उदरगत करूंक जाय आनी उपरांत त्या विशीं तूं मागणें करून सुरू कर म्हूण. आतां देवा, कबूल जाता म्हज्या जिवितांत भाग आसात हांवें म्हाका बदलूंक जाय. पूण ह्या वेळार म्हाका इतलेंच म्हणूंक जाय, खरेपणी तुजे विनी म्हज्यान कांयच करी नजो. आनी खरेपणी सत मानता म्हज्या काळजाच्या खोलायेंतल्यान की हो मुख्य मुद्दो कितल्याच मनशांक चुकता क्रिस्ताचे कुडीन. आमी कित्याक वेता आनी उतर आयकता आनी उतर आयकता आनी इगोर्जे वेता आनी केदींच बदलोनात. आमकां नाका म्हूण न्हय, म्हणजे आमकां जायते जाणांक जाय करूंक, पूण कांय लोकांक आसात जी परवा ना, करिना. आनी तुमी जायते हांगा आसात, तुमकां बदलूंक जाय. पूण उमेदीचें तें हें, हांव तुमकां सत तें सांगता की फकत हांव शिस्त आनी स्वताचे ताबो हाचे वयर प्रवचन दिता तें आयकल्यार पुरो न्हय. तो भाग एक, तो घुवडाचो एक भाग. पूण तुज्यान मुखेली भाग भायर सोडूंक जायना आनी तो पवित्र आत्मो. हांवें कितले निरोप आयकल्ले आनी कितल्या सेमिनाराक गेल्लीं आनी हांवें मागणें केलें आनी हांव रोडली आनी देंवचाराक नाकारलो आनी वय हांवें थोडी उदरगत केली, पूण तरी म्हज्या जिवितांत कितलो गोंडोल आसलो. आनी जेन्ना म्हाका थावे जाली की ताचे विनी म्हज्यान कांयच करी नजो म्हूण हांवें सुरू केलें देवा सांगाता सदांच बऱ्यो सोयरी गोतीन वेळ सारूंक दर सकाळीं. हांव खोशी तूं हांगा आसा म्हूण. आनी अदीक बरें तुवें स्वताचो वेळ देवा सांगाता सारलेलो. जर तुका पसंती करूंक जाय आसली हांगा येवंक आनी स्वताचो वेळ देवा सांगाता सारूंक, अदीक बरें तुवें तें करूंक. म्हजो टीव्ही प्रोग्राम तुजो वेळ देवा वांगडा सारलेलो करी नाका. आनी म्हाका प्रेक्षकांक उणें जाल्लें नाका, पूण हांव तुका सांगता, तुका शिकोवणेची गरज, पूण तुवें देवाशी वचोंक जाय. दुसऱ्या वर्गाचो भावार दवरी नाका. तुजो स्वताचो भावार दवर. तुजी स्वताची सोयरीगत देवाताय दवर. बरें, स्वताची सोयरीगत. म्हजो पॅस्टर म्हणटा, म्हजी माय म्हणटा, जॉयस म्हणटा. बरें, हांव खुशाल तूं जाल्यार हांव कितें म्हणटा तें, पूण तुज्या जिवितांत चलता? म्हाका दिसता हे सगळे कुडके घुमवाडाचे. आमी इगोर्जे वेता एक कुडको, प्रवचन आयकता एक कुडको, जॉयस माय कॉन्फरन्साक वेता एक कुडको, तुजो न्ही टीव्हीचेर एक बरो प्रोग्राम पळयता एक कुडको, आमी बायबल वाचता एक कुडको. पूण आतां तुवें देवाशी वचोंक जाय, म्हणूंक जाय देवा म्हाका सगळे कुडके आसा आनी फकत तुज्यान तें करूंक जाता. शीक देवाक रावोंक, शीक ताच्या मुखार येवंक आनी थंयच रावोंक, जरी तुका 30 सेकंड पासून सुरू करूंक पडत तर. तुजें तोंड बंद कर आनी तुज्या काळजान म्हूण, हांव हांगा अशें एक कंगाल मनीस आसा. तुजे बगर म्हजे कडेन कांय ना, पूण तूंच पुरो म्हाका. हांव मागता तुवें हें सगळें म्हज्या जिवितांत एकठांय केलें. म्हाका घोट कर देवा,
जर तू कोणा लागीं काजार जाल्यार ती भिरांत दिसता जाणा सांग देवाक तुका त्या सोयरी गोतीन रावंक जाय आनी तूं सोत मानता. आनी म्हाका एक सांगो दी, देवाक नाका सगळ्या थाय पयस गेलेली जाच्या सांगाता जियोंक कठीण जाता. देव तुका चिटकून रावला आनी गोडेक ताका जाय तूं आनी कोणाक चिटकून रावंक. आयज आमी हो सेमिनार करपाची न्हय जर म्हजो घोव म्हाका चिटकोन रावंक नासलो. जिवितांत कितें कठीण आसा तें तुका पालोवन वचोंक मेळना. ती एक शिस्ताच्या जिविताची बाग. केन्नाय तुवें थंय रावंक पडटा जंय तुका रावंक नाका जरूय थंय सुसेगाद ना जाल्यार. आनी मागीर दुसरे वाटेन केन्नाय तुका कांय लोकांक सोडून दिवचें पडटा कित्याक तुका इश्ट आसात आनी केन्नाय कुटुंबांतले वांगडी लेगून जी तुज्या उर्बेन वीख घालतात. केन्नाय तुका कामाचेर गजालीचेर जेवणाचेर मेज सोडून वेचें पडटा. हे तुवें गरज तुज्या जिवितांतलें कातरून उडोवंक. बायबल म्हणटा ते परी तुजो दोलो तुका अपमान करता तें कातरून उडोय. बरें जेवणाचें मेज तुका अपमान करता सोडशिल्लें पयस वच. चलात. म्हाका हें स्पश्ट करूंक जाय आनी घडयेक हांवें 2 सेशनांक करचें पडत पूण हांव परवा करिना. हांव जाणा हांव तुका आदार दितेली म्हूण जर तूं हांगाचें वचत चिंतून उपकार करून देवा हांव जाणा म्हजो प्रश्न कितें तो शीस सांबाळपाचें मनीस जातलें. म्हज्या कुटुंबान 25 नवे कायदे आसतले. 8 वरांचे आमी कोत्तेलीं 9 हें कोत्तेलीं. आरे हे तो 2च दीस तोकतले. कित्याक पोले कूड रोकडीच आबूस जाता आनी शांतूय जाता. हालींच हांवें जुनाचे चवथेर हाडटात तसलें सुरसुरें हाडलेलें तूं जाणूय. आनी हांवें म्हणलें तूं जाणा ही कूड चलात. वय तो म्हजो अर्थ एका सैमीक सुसुऱ्याचो. जाकोब 4:17 म्हणटा जाणो जावंक कितें बरें तें करूंक आनी तें करिना जावंक एक पातक. म्हज्याक म्हणूंक जाता आमी आज्ञा पाळटात ते परस अदीक आमच्यान शिकोवंक जाता म्हूण. तुमी कांय जाणां जायत्याच इगोर्जेच्या बांकाचेर बसल्यान तुजें ताल सापाट जाला. इगोर्जेन बसोन तुजें मोडलें पिरायेर पावलां. आनी तरी तूं निर्दय घेवन बसला तुज्या काळजान. क्रोध नाकारनी. तूं कोणाचेर रागार आसा तूं रागार आसा त्या मनशा बरोबर इगोर्जे पासून गेला. तूं इगोर्जेन बसता म्हणटा हालेलुया देवाक आर्गा जेजू तुका दिनवासता गायन कोत्ता हांव स्वाधीन कोत्ता आनी घरा वेता. हांवूय तेंच कोत्तालें देवा बरोबर इगोर्जे वेतालें आनी हांव चिंतालें वय तो आयज चिंता जाल्यार हांव ताका रांदतलें म्हूण तो बरोच चुकता तो. फकत तूं आमेन म्हणटाय म्हूण हाची सजमणी तुका सजमणी मेळला केन्नाय जी कोण सुबेज उलयता ती सगळ्याक इनूय जाणत. आनी कितले पावटी आमी कितें आयकोंक जाय आनी तें करचे आदीं वय हांव जाणा हांवें तें करूंक जाय पूण वय तो देव तुजे लागीं उलयता. तुजे कालीस तुका सांगता हांव जाणा हांवें तें करूंक जाय हांवें जाणो. मागीर कूड वयर येता आनी म्हणटा तुवें करूंकूच जाय. हांव तें करया पुरो. म्हज्यान एक सांगूं येता तूं तांतलें सुटचें ना आनी इतलेंच न्हय तूं तांतलें सुटका मेवचीच ना. ह्या वेळार पासून आमी आज्ञा पाळूंक ना ताचें फारीकपण आमी दिता. आनी तुज्यान हांसो येता. गालेस्कारांक 6:9 म्हणटच थोकोन आसतना बरें तें करुया. कित्याक बरें करचें सोडून दिना जाल्यार ताचें पीक वेल पावतूच. आमकां मेवतलें बरें आमी प्रामाणीक आसा तें करूंक काळजांतली आशा सोडून दिनाका. कित्याक फावो त्या वेळार निर्मिलेला रितू येतूच तूं वोमतेलें. जर आमी आमचो धीर दिलतो करीत जाल्यार आतां म्हज्यान तुका सांगूं येता सोडून दिवपाक तुका खेरीत देण्याची गरज नाका. आमकां सगळ्यांक केन्नाय तशें करूंक दिसता म्हाकाय धरून.
पूण शिस्तीची गरज सारकी ती वस्त फकत एकूच पावटी करूंक ना, पूण ती करीत रावप करीत रावप करीत रावप करीत रावप करीत रावप आनी करीत रावप करीत रावप करीत रावप तुवें देंवचाराची शक्ती तुज्या जिविता वेली सोडून उडयसर. एक पावटी सारकी ती वस्त करूंक आगोड न्हय. तुका आगोड न्हय भायर उपाय आसात त्या मेजायले कांय वस्तू घेवंक आनी त्यो घरा व्हरोंक ते शेल्फार मांडूंक आनी सजमोंक आत्मीक रोंग आयलो म्हूण. पूण आतां तें आयकोंक वो तें पळोवंक तुवें तुजो थोडो वेळ शिस्तीन सांबाळूंक जाय. त्या दिसाचो एक कुडको कांट्याचो पडटलो, तो एक कुडको तुज्या सुमनाचो अभ्यास करूंक तुका मान्यताय मेलोसर एक कामदार जाका लज दिसपाची गरज ना. एकूच कारण लोक देवा बरोबर वेळ सारिना जावंक कित्याक तांणी स्वताक शिस्तीन दवरूंक ना. आनीक दुसरें कारण ना. आनी म्हाका तुका उत्तेजन दिवंक जाय कित्याकूच निमितां दिवंक जायना. जर तुका व्यायाम करूंक नाका, म्हजे लागीं जायना म्हणून नाका, फकत सत तें सांग आनी म्हूण म्हाका करूंक नाका. आतां हें म्हाका आगोड करिनाका. तूं व्यायाम आनी जेवणा वयर उलोवचें ना अशें न्हय. म्हाका तें आयकोंक नाका. बरें, त्या विशीं कांय करिनासो. हांव एक चॉकलेट चिप कुकी पळयल्यार म्हाका बारा खावंक जाय. ना, गरज ना. तुवें खावंक नाका. गरज तुवें म्हणूंक हांव कुकीज खातली जर म्हाका कुकीज खावंक जाय तर आनी म्हाका नाका जाल्यार हांव खावची ना. कित्याक म्हाका शिस्त आनी स्वताचेर ताबो आसा. कितें बरें तें करीत राव, कितें बरें तें करीत राव, बरें तें करीत राव. काल म्हाका संदी मेवली डॉ. पॉल ऑस्टिनाची मुलाखत घेवंक TBN शोआचेर जो आमी कोत्ता न्ही. तो जेरूल व्हडलो भाव जोएल ऑस्टिनाचो म्हाका खात्री आसा तुमी जाणत म्हूण. आनी ऑस्टीन आमचे इश्ट. आनी हांव जाणो तांकां वायट दिसचें ना म्हूण ही काणी म्हज्या TV प्रोग्रामांक हांवें सांगल्यार. पूण डॉ. पॉल एक सर्जन आनी खुबश्या वर्सांक तो एक लौकीक जाल्लो सर्जन आसलो. आनी तो म्हणटा तो एका मुद्द्यार पावलो जी ताका दिसलें. ताचे भितर एक निराशीपण उत्पन्न जालेलें आनी तो नकलो आसलो कितें तें. ताणें चिंतलें बरें तूं जाणें म्हाका मोड्या पिरायेचो आडकली जाल्या गाय आनी नोकरी बदललेली जाय वो परिस्थिती कितें गाय तर जानवायची वस्त तांणी केलें देवाच्या आयकल्या बगर कांयच करूंक ना. हांवें म्हणलें देवाच्या आयकल्या बगर कांयच तांणी करूंक ना. तुज्या भितर कसलें तरी निरासपण जागृत जाता देखून हाची सजमणी न्हय तुवें वचोन आनी आत्वेंच कर्तूब तुवें करूंक जाय म्हूण. तुवें फकत जाणो जावंक जाय. तुवें जाणो जावंक गरज की वय कितें पूण घडटा. तूं जाणय देव तुका कितें सांगूंक सोदता वो कितें पूण बदलता वो. तूं जाणय तुज्यान कुडीचें बॉल मुद्दार जालां. तुमी कितलीं जाणां जाणा दर एक पावटी तुका आत्वेंत दिसत हाची सजमणी देव म्हूण न्हय कितें पूण बोलतेच आसत. गोडयेक गेल्या सुमारान तुवें चड साकर केली हांव नको. पूण तो देवाक रावलो आनी थोडो वेळ लागलो. आनी मागीर ताचो बापूय सोंपलो न्ही. आनी तो ती इंतेर जातूस परत मोतोरान वेताली. आनी ताणें म्हणलें हांवें आयकलें देवान 3 वस्तू म्हटलेल्यो. तुजें वोजीपण सोडून दी, ह्युस्टन वच आनी आदार दी. आतां हांगा वो मनीस एक सर्जन आसलो आनी देव ताका सांगता म्हाका जाय तुवें सगलें सोडून वचोन आनी आदार दिवंक. वयत्या वेळार ती नोकलो पासून इगोर्जे पासत पास्टर कोण जायत तो जोएलाक आजुनूय त्या पादाचेर सापूंक नासलो. आतां तूं जाणूय आनीक जायते आसले जांचे कडेन घडटालें आनी तांकां खात्री करूंक जाय आसली देवाचें आयकलें. आनी म्हज्यान एक मिनिटाक मातशें पाटी वचूं येता. जेन्ना पॉल सुमार 12चो आसलो ताचे बापायन ताका एका मिशन प्रवासार व्हेलो. आनी तो म्हणटा जेन्ना तो आफ्रिकेक जमनीर उबो आसलो तो ते इदादीर आदीन जावन आसलो ताका दोतोर जावंक जाय. पूण ते आफ्रिकेच्या जमनीर उबो आसतना एक चड मजबूत विचार ताच्या मनान आयलो. एक दीस हांव परत हांगा येतलो वैजकी मिसांग घेवन.
पूण उपरांत जसो तो वाडलो तो इस्कॉलान गेलो, वयसी पॉण सुरू केलें आनी खुंयसर तो आतां तुजो न्हय देव ताका सगळें सोडून दी म्हणटा तो ताणें वैजकी मिसाळाचेर विसोल घातली आनी तो त्या इगोर्जेन एक आदार दिवपी कसो गेलो आनी तो सांगूंक ताका सर्जनाचें काम करून मेवतालें ताचें फकत ओट्रा ताका हांगा मेवतलें. आतां म्हाका सांगूंक जाय सगळ्या संवसारान तितलो लोक ना सो आपल्याक उणें मेवता ते परिस्थितीन घालीत सो फकत देवाची आज्ञा पाळूंक चलात आतां चडसो लोक कितें चड बरें आसा तें सोडून चड बरें न्हय तें करूंक वचपाचो ना कित्याक ती जाणो सगल्या परस तांकां देवा थंय शांती जाय म्हूण म्हज्यान तुका सांगूं येता आनी कित्याची गरज पडचे बदलेक तुका गरज देवाची शांती आनी स्वताची ताबो ताका जाय आसलो तें करूंक कित्याक तातूंत खात्री नासली ताका ताच्या स्वयंबा पुरतें नासलें तेन्ना आमकां खूब कालाचें दादूसपण आसतलें आमी काळजान जिवंक पूण आमी जर आमचे तकलेन येता तें जिवत जाल्यार कोण चिंताली तें करूंक आमकां तें जाय तें जाल्यार आमी दादोशी जावपाक ना 6 वर्सांक तो थंयच रावलो आनी आदार दिलो न्हय एका दिसाक न्हय एका सुमानाक आमी गजाल करतात बरें करूंक थको नासतना चिंती नाका तूं एक पावटी कितें प्रामाणीक आसा तें करून तुज्या जिवितांतले सगळे प्रश्न सुटावे जातले म्हूण तुवें स्वताचे ताबो दवरपाच्या मुद्द्यार रावूंक जाय आनी चालू दवरूंक जाय तूं बोब मारूंक आनी तुजे केंस पिसडूंक दिसोसोर आनी मागीर तूं मातशें तोंडांतलें आनी परत दुसऱ्या दिसा उठून तूं म्हणटाय चालू दवर केन्नाय तूं मातशें थोंड जाल्यार कोंटान येता देव सजमता आयक हांवें साडलें आनी कितलेच पावटी सोडलें हें आसात देवा हांवें सोडलें तेंच तें हांवें सोडलें तातूंत देव दादोशी जातलो खरेपणी हांव तुमकां सांगता एका वेळार हांव तेंच कोत्तालें हांवें आयकलें पवित्र आत्म्यान म्हटलें खरेंच हांवें चिंतलां आतां 1 मिनीट राव तूं चड उमेदीर आसा दिसता आनी मागीर हें चिंतप म्हज्या मनार आयलें हांव खोशीत तूं थोड्या मिनिटांक सोडटलें म्हूण कित्याक म्हाका तितलोच वेळ मेवता काम करूंक कित्याक कुडीच्या सोडल्या वडणव नाये नासली जिन्सावार वस्तू करूंक तोच वीत करी ज्यो देव नासलो जेन्ना तूं स्वताची ताबो हाडटा करूंक जें तूं जाणूय देवाक जाय तुवें केल्लें बरें 6 वर्सां तो त्या सुवातेर रावलो आनी मागीर कोणें ताका कसल्या कामाक लागून लंडन पाठयलें आनी कोणें ताका आफ्रिकेक वच म्हणलें आनी प्रवास करपाची ताका संवय नासली टॉक टू पॉलाक नासली पूण ताणें चिंतलें वय देवाक जाय केल्लें लांब आनी मोटवी तो शेकी आफ्रिकेक पावलो कांय सर्जरींनी आदार दिवंक आनी आतां तो त्या मुद्द्यार पावला जंय 2 वर्सां 6 म्हयने सारतास आफ्रिकेक वैजकी मिसावांनी तर हांगा तो 12 वर्साचो आसतना देव ताचे लागीं उलयता चलात आतां म्हाका जाय कोण पूण आदार मेळ्ळलो देव ताचे लागीं उलयता 12 वर्साचो आसतना तो शिकोप कोत्ता एक सर्जन जाता लौकीक दोतोर खूब वर्सां आसता जे संवसारी नदरेन तें एक पदावंती दिसता खरेपणी देवाच्या इस्पान एक उन्नती आसा चलाक तुमी अशें सांगता आसात पूण ताच्या भावनांनी ताका पदवंती कशी दिसली आनी ताका थंय 6 वर्सां रावचो पडलो न्हय एक दीस एक सुमान 1 म्हयनो 6 पुरी 6 पाटी 307 आनी 5 दीस आनी उपरांत अकस्मात संदी मेवली पळय तुमी सोडून दिना तर केन्नाय अकस्मात बदलप जावंक शकता पूण तो अजूनय त्या शिस्तीचे स्थितीर आसा तूं चिंताय त्याच जाग्यार आसा म्हज्या देवा म्हाका कितलो वेळ पासून हें करचें पडटलें केन्ना देवा केन्ना कित्याक देवा कित्याक म्हज्या देवा हांव खूब वर्सां फाटीं देवा लागीं म्हटलें आमी केन्ना हे मिनिस्ट्रींत
त्या मुद्द्यार पावतली जुंय सगळो वेळ आमकां कसली तरी त्रास करचे पडचे ना. आनी देव आपल्या नाजूक नदरेन म्हाका पोवन म्हणूं लागलो केन्नाच ना. आनी तुमी जाणत ते सुमार 22 वर्सां फाटीं घडले आनी ताचे सारके असले अजुनूय ते बंद जावंक ना. पूण तुका मनाची अवस्था आसोंक जाय. जेन्ना ते सगळे सोमतोच हांव तरी हांगा बोब मारतली, कित्याक एक वस्त हांव करची ना ती सोडून दिवपाक ना. हांव ते चालूच दवरतली, चालूच दवरतली, चालूच दवरतली, चालूच दवरतली, चालूच दवरतली. बरें, तुमी जाणत आमच्या जिवितान आमी सगळ्यांनी तुलना दवरूंक जाय. तुलना आसप म्हत्वाचें. म्हणजे सगळे फावो तितले कर पूण कितेंच चड करी नाका. आनी म्हाका दिसता जायतो लोक अशें कोत्तात, गोडयेक तांतले तूं एक, दुसऱ्यांक हांव जाला तें जायंक उपगोवन आयल्या, म्हाका फकत हांवूच जाल्लें जाय. तर हे दोनूय विशय बरोबर तुजें जिवीत खरेंच उंचल्या पांवड्यार पावयतलें. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.